पण एक जो मुद्दो आता काल व्हेरी इंटरेस्टिंग थिंग फॉर द फर्स्ट टायम सरकारान म्हणा ह्या सगळे इतले एक्सिडेंट जाले फाटल्या 8-15 दिसां भितर की आमकां रोड सेफ्टी ऑडिट करची पडटली म्हण. आज मेरेन जनरल सूर कितें आसतालो की ड्रंक अँड ड्रायव्हिंगा लागून एक्सिडेंट जातात, रॅश आनी नेग्लिजंट ड्रायव्हिंगा लागून एक्सिडेंट जातात, किंवा आनीक कोणाची तरी चूक आसता म्हणून एक्सिडेंट जातात, ओव्हर स्पिडिंगा लागून एक्सिडेंट जातात. फर्स्ट टायम एक अशें मुद्द्याचेर सरकारान एक तपास करपाची तयारी दाखयल्या, विच इज अ व्हेरी क्रुशल आस्पेक्ट ऑफ रोड इंजिनियरींग. दिलीप बाब, आज जेन्ना तुम्ही गोंयांतले रस्ते पळयतात आनी रोड सेफ्टी ऑडिट म्हणटात, ह्या रोड सेफ्टी ऑडिटा भितर कितें येता नंबर 1, आणि सद्याचे जर रोड सेफ्टी ऑडिट केले आमचे आणि जे तुम्ही बी कांय रस्त्यांचेर केल्ले आसा ऑलरेडी, ताजो डेटा आनी फायंडिंग्स कितें सांगतात? अशें रोड सेफ्टी ऑडिट एक 5-6 वर्सां पयलें गव्हर्मेंटान केल्लें, एक बेंगलोरची पार्टीक धरून, आनी ताजें बिलींग जें आशिल्लें तें मोर दॅन 1 करोड रुपीज, एक 1.5 करोड रुपीज आशिल्लो. हांवें RTIंतल्यान घेतलेलें तें. त्या ऑडिटांतल्यान गव्हर्मेंटाक कितें मेळ्ळें तें म्हाका खबर ना, पण आज जर ऑडिट केलो आनी म्हाका तर त्या ऑडिटाचो पार्ट ऑफ ऑडिट केलो, ऑर हांवें फाल्यां ऑडिट करत न्ही जाल्यार हांव तुमकां अश्यो 100-150-200 वयर तुमकां अश्यो रस्त्यार ह्यो दाखोवपाक शकता ज्यो सिली सामक्यो, म्हणजे जे नेग्लिजन्स कॉन्ट्रॅक्टराचे म्हणात, इंजिनियराचे म्हणात, नेग्लिजन्स म्हणात, तेजो लॅक ऑफ इंट्रस्ट म्हणात, अश्यो गोश्टी जाल्ल्यो आसा. आमची एक इंजिनियराची टीम गुवाहाटीक धाडलेली रोड सेफ्टी ट्रेनिंगा खातीर. तेज्या नंतर आमच्या इंजिनियरांनी बिट्स पिलानीन M.Tech केला इन ट्रान्सपोर्टेशन. हेजो सगळ्याचो फायदो गव्हर्मेंटाक खंयच दिसना. आनी कित्याक दिसना? आनी ऑन ग्राउंड सिच्युएशन कितें आसा? ऑन ग्राउंड सिच्युएशन म्हणल्यार एक जर एक टेंडर आसा हॉट मिक्सिंगाचो, जाल्यार हॉट मिक्सिंगा भितर हॉट मिक्सिंग मारून कालूच म्हजें इंटरेक्शन जालें प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर PWDच्या वांगडा. तो सांगता, आनी ताणें CMाक सांगलें त्या HODच्या मिटिंगेन की ते 10% एस्टिमेटा भितर रोड सेफ्टी घालता म्हणून. पूण ही जी 10% रोड सेफ्टी घालता न्ही, ही कॉन्ट्रॅक्टराक इंट्रस्ट ना ते एक्झिक्यूट करपाक. केले जाल्यार ते क्वॉलिटी करिना, क्वॉन्टिटी करना. आनी हेजें उदाहरण म्हणजे सगळे कडेन आसा. आज तुमी फोंडा टू कोर्लीम हो रस्तो घेतलो न्ही जाल्यार तो 6 म्हयने 8 म्हयने पयलो हॉटमिक्स जाल्लो. हॉटमिक्स जाल्लो आनी हॉटमिक्स केले आनी 90% भितर हॉटमिक्साचे पयशे आसता. से 1 करोड जाल्यार ते 90 लाख हॉटमिक्स. तेणें बील मारलें आनी ताका 90 लाख मेळ्ळे. हे जे 10 लाख उरल्या त्या कॉन्ट्रॅक्टराक व्हडलें इंट्रस्ट ना. तो आनीक टेंडर घालून आनीक दुसरें करून आनी 90 लाख जाय ताका, हे 10 लाख नाका ताका. म्हणून हांवें कितें केलें, प्रिंसिपल चीफ इंजिनियराक हांवें ईमेल घातलो आनी ताका सांगलें हांवें गेल्या 2-3 म्हयन्या भितर हांवें जवळ जवळ 200 ईमेल आसा म्हजे कडेन हांगा. प्रिंसिपल चीफ इंजिनियराक 200 ईमेल धाडले हांवें. प्रिंसिपल चीफ इंजिनियराक 50 डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट, 50 DGP आनी 50 बाकीचे कलेक्टर आनी पंचायत सगळ्यांक अशे 200 ईमेल धाडले हांवें. आनी तेन्ना सांगलें हांवें तर तुवें जेन्ना एक रोड हॉटमिक्स केलो जाल्यार तो तुळतुळीत रोड जालो. लोकांची टेंडन्सी चड फास्ट वचपाची. ताका जे रोड सेफ्टी अपॉर्च्युनिटीज आसता जशें की सायनबोर्ड, रोड मार्कींग, कॅटायज ह्यो ज्यो आसता, हे ब्रेक कसो अप्लाय, हे सायकोलॉजिकल ब्रेक कशें. सो जेन्ना हॉटमिक्स जायना फुडें हे जावप व्हेरी इम्पॉर्टंट. तुमी तर केरला, महाराष्ट्रा, कर्नाटका, खंयच्याय स्टेटींतलो, तेलंगाणा इन स्पेसिफीक काडून पळयशात न्ही जाल्यार तेंच्या चीफ इंजिनियरान एक एडवायजरी इशू केल्या की रोड हॉटमिक्स जायना फुडें विदीन 1 मंथ ताका 15 दिसांचो 20 दिसांचो ब्लिडींग पिरियड म्हणून आसता. तेजेर व्हायट लायन मारला जाल्यार तेजेर ब्लॅक येता. म्हणून ते 15-20 दीस जाले न्ही इमिजिएटली तेजेर व्हायट लायनी मारपाक जायो. आनी हांवें जेन्ना हो ईमेल धाडलो आनी त्या डिविजनांतल्या इंजिनियरांक विचारलें, सर ते रोड सायनेजीस कित्याक ना? तो म्हणटा तेजें काम चालू आसा, वर्क इन प्रोग्रेस. पण त्या इंजिनियराक इतलें खबर ना एट एनी पॉयंट ऑफ टायम सायनेजीस वेदर काम चालू आसूं जाल्यार काम कंप्लीट जावं, थंय सायनेजीस आसपाक जाय. जर काम चालू आसा जाल्यार ताका एज पर IRC 55 वर्क झोन सायनेजीस आसपाक जायो. आनी जे काम कंप्लीट जाले त्यो सायनी काडून परमनंट सायनेजीस एज पर IRC 67 लावपाक जायो. ह्यो गोंयार आज पर्यंत हांवें एकदांच पयल्या अश्यो वर्क झोन सायनेजीस लायल्यो. काम जाल्या नंतर त्यो ट्रान्सफर केल्यो. त्यो म्हणजे अटल शेतूक L&Tन काम चालू आपलें जावच्या पयल्यो
तेणी टेम्पररी सायन सगळ्यो तरेच्यो लायल्ल्यो आनी त्यो जेन्ना जाल्यो त्यो काडल्यो आनी तेणी रिप्लेस विथ परमनंट अशें सगळ्या गोंयार जावपाक जाय. जाल्यार हे जे तुम्ही सांगतात की अटल सेतूचे काम जर सोडलें तुम्ही म्हणजे परत केन्नाच असली सायनेजीस पळयली ना. पळोवना